नाव सांगा तुमचे. म्हजें नांव अश्विनी केरकर. आय एम फ्रॉम वॉर्ड नंबर 4 नायकावाडा कलंगूट. आयज 26 तारीख जो स्कुटनिंगाचो दीस आहा, कितें ऑब्जेक्शन येयला तुमकां? ना स्क्रुटनी बरी जाली. एक्सेप्टेड. एक्सेप्टेड. वॉर्ड नंबर कितें म्हटलं तुम्ही? वॉर्ड नंबर 4 नायकावाडा कलंगूट. नायकावाडा कलंगूट. प्रायोरिटी किती आसतली आता नायकावाड्याक? प्रायोरिटी म्हटल्यार पळय, हांव सद्या विलेज ऑर्गनायझेशनाचो चेअरपर्सन आसा. सो चेअरपर्सन जाल्या नंतर म्हाका कळ्ळें की खुबश्यो स्किमी आसा बायलां खातीर, त्यो आमच्या पर्यंत पावना. जो मित्र बसता पंचायतीन पळय, तो कोण तोच आमकां खबर ना. सो ते स्किमी येता, कितें येता, ते वॉर्ड मेंबरांचें काम एक्चुअली ते लोकां पर्यंत पावोवपाचें. तें एक म्हाका करपाक जाय. सेकेंड थिंग, गार्बेज प्रॉब्लम आमचे खूब आसा कलंगुटीन. रातचे कितें लोक येता, गार्बेज दवरता. जे स्ट्रीट डॉग्स आसता पळय, ते ती गार्बेज व्हरता लोकांच्या दारांनी. सकाळीं उठलें काय सगळीं पडलेली आसता. ते एक मेजर प्रॉब्लम आसा. सेकेंड थिंग, वॉटर, मागीर इलेक्ट्रिसिटी, आनी बायलांक सेल्फ इंडिपेंडंट करपाक जाय, हें मेन. आनी जे थोडे भुरगे आसा तांकां कामां ना, म्हणजे अशें तांकां एक बारीक कितें आमी लोकांनी एक थोडे बारीक कितें बिजनस स्टार्ट करून दिवंक जाय, म्हणजे सेल्फ इंडिपेंडंट. मॅडम, हेच्या भायर जी फाटली 5 वर्सां जी कामां जावं ना, ती तुमी आतां निवडून येवन जी फुडली कामां जी करतले पळय, ती कितें मेन मेजर कामां आसतली जी लोकां मेरेन पंचायती तर्फे ज्यो स्किमी पासून आहात त्यो पावना, त्यो तुमी दोळ्या फुड्यान हाडून दितल्यात. मागीर म्हणजे अशे खुबशे प्रॉब्लम्स आसा. आतां पळय BPL कार्ड्स आसा लोकांचे, तांकां ती गव्हर्मेंटान सिलिंडर प्रोवायड करपाक दिले 3. हें सगळ्या लोकांक खबर ना. म्हाकाय खूब जाणांचे फोन येता की मातशें म्हाजें करून दी. ते एक करपाक जाय. आनी आतां तुमी पळयला रोड प्रॉब्लम आसा सगळ्याकूच. आतां जस्ट रिसंटली रोड्स केल्ले, बट रोडांक वयता थंय पॉट होल्स जाल्ले आसा. आनी कितें हांव पडलें दिसता कलंगूट मार्केटान. हांव गेलें म्हाजी गाडी घेवन हांव भितर गेलें. ते एक आसा. आनी ते पॅनलाच्या अंडर आसा वो तुमी इंडिपेंडंट? आय एम इंडिपेंडंट. आनी लोकांक एक अपील करूंक सोदता की प्लीज सपोर्ट मी. आय एम इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट ऑफ वॉर्ड नंबर 4 नायकावाडा कलंगूट. म्हाका तुमचो फूल सपोर्ट जाय. आनी एक सांगूंक सोदता की हांव तुमी इलेक्ट करून हाडल्या उपरांत तुमची 100% कामां करतलें हें हांव सांगता. बट आय कॅनॉट बाय योर वोट्स. तें एक हांव सांगूंक शकता. हांव हें ना पयशे दितून कामां वोट विकते घेवपाचें म्हाजे कडेन जावचें ना. बट आय कॅन डू योर वर्क. दॅट आय कॅन प्रॉमीस यू. मॅडम, तुमी आतां मेरेन लोकांक एप्रोच जाल्ले आहा, लोकांनी कितें सांगलां तुमकां? रिस्पॉन्स कसो आहा? कशें आसता, जेन्ना एक कॅन्डिडेट लोकांच्या दारार वयता वोट मागून ते सांगपाक, तेन्ना सगळ्यांकूच अप्रोच बरो आसता. कोणूच कोणाक सांगचो ना की हांव तुका वोट घाली ना म्हणून. सगळींच जाणां सांगतलीं ओके आय वील सपोर्ट यू, गीव युअर बॅक म्हणून. अशें म्हाका रिस्पॉन्स लोकांचो बरो येयलो. आनी हांव कितें एकटें भोंवला लोकांचेर. लोकांक सांगलां की तुमी सपोर्ट करा, तुमची हांव कामां करून दितलें म्हणून. थँक्यू.